हांव अशें म्हणचो ना की हांव 2 पावलां फुडें आहा म्हणटलो हांव, कारण जो विशय तुमी जर सांगता हांवें ज्या विशयाचेर केलें, कारण तुमी जर पळयशात जाल्यार हो ऐतिहासीक निर्णय जाल्या उपरांत आज बरयला खूब जाणांनी, नो डावट फाटले 2-3 दीस बरेच आसा, बट जे बील म्हाज्या तकलेंतल्यान आयलें संकल्पना आनी गोंयांतली 1972 पयलींची घरांक डायरेक्टली सनद दिले, 1972च्या पयलींची घरां ती डायरेक्ट रेग्युलरायज केली, ज्यांच्या कडेन हाऊस टॅक्स रिसिप्ट सोडली जाल्यार सादो कसलोच कागद नासलो, तो तेका डायरेक्टली पेपर करून म्हाज्या घराची ही फायल म्हणपाचें काम हें हांवें केलें. हांव मोठ्या अभिमानान सांगता तें हांवें केलें. बट हें काम हें सातत्यान अशा पद्दतीचे विशय हे पत्रकारितेंतल्यान येवपाक, म्हणून हांवें म्हटलें इट शूड बी द रिसर्च ओरिएंटेड, इट शूड मॅक्झिमम बेनिफीट फॉर द पीपल अशा पद्दतीन जातलो. ओके, हें काम हें सातत्यान तुमच्या कडल्यान येवपाक जाय. दुसरें काम हांव मुद्दामून म्हणटलो आनी जेची आज गोंयांत गरज भासता, आमी म्हणटले की स्पेशली फॉर द सिनियर सिटीजन, स्पेशली फॉर द डिजाबल्ड सिटीजन, स्पेशली फॉर द इंटलेक्च्युअल डिजाबल्ड सिटीजन, आमी जे पळयता की ही समस्या हांगा न्ही, ही समस्या देशभर आसा. हार्डली फ्यू पीपल आर वर्किंग. तुमी हांव एक कित्याक सांगता, तुमी जेन्ना म्हटलें की आमकां अल्पशें मानधन मेळटा, बट आमी जर सामाजीक काम केलें जाल्यार आमकां मानधनय मेळटा आनी प्रतिश्ठाय मेळटली. ज्यो सामाजीक संस्था आज ह्या सगळ्या खातीर काम करता ताका खूब मोठ्या प्रमाणात मानधन दिवपाचें, मानधन म्हणण्या पेक्षा त्या संस्थांक सपोर्ट करपाचें काम हें म्हजें सरकार करीत आसा. जावं ते पॅलेटिव्ह केअर सेंटर, जावं ते ओल्ड एज होम, जावं ते डिजाबल्ड होम, ह्या सगळ्या खातीर एकदां पत्रकारिणी त्या तालुक्यांतल्या जर लागीं येवन अशा पद्दतीचे इनोवेटीव प्रोजेक्ट जर तुम्ही सुरू केलो, पत्रकारितेच्या बरोबरूच हांव म्हणना, कारण तुमकां सामाजीक भान आसा, तुमकां सामाजीक जाणीव आसा, म्हणून म्हणजे लायब्ररी सुरू करण्यापासून तो ओल्ड एज होम सुरू करण्यापासून हे जर केलें, इट इज 100% ग्रांटेड बाय गव्हर्मेंट. आणि ह्या माणकुल्या गोंयांत आमच्या 15 डेली न्यूज पेपर्स आसात आणि तशें पळोवपाक गेल्यार डेली न्यूज चॅनल्स जे आसा हे 4 ते 5 असे डेली न्यूज चॅनल्स असतात. हे सगळे पळयता आसतना पत्रकारितेची मानसिक स्थिती आसतली, आर्थिक स्थिती आसतली, आणि ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान पत्रकारिता जेन्ना आयज तांच्यांनी म्हटलें की आयज आमी जर गोंयांत पळोवपाक गेले आणि आयच्या घडयेक जेन्ना आमचे सगळे ग्रामीण पत्रकार जेन्ना हांगा आसा हे जास्तशे कशें पळोवपाक गेल्यार जास्त वयस्कर अशे आसात. युवा पत्रकार हळू हळू फुडें येत आसात.